नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरांआधी हेडलाइन्स। पीएफआय सहयोगी 8 संघटनांचेर देशविरोधी कारवायांखातीर 5 वर्सां बंदी, टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग, कट्टरवादाचो आरोप, इसिजाचे व्हिडिओ, आयईडीचे सामान, 2047 मेरेन इस्लामिक भारताचे साहित्य जप्त। जापानाचे जायकाकडच्यान अपारंपारीक उर्जा आनी वीज खात्याक 1.5% जुरान 2000 कोटी घेवपाचो सुदिनाचो प्लान फारीक करूंक 25 वर्सां। सुदिनाची जायका बरोबर बसका। पत्रादिवी मोपा नव्या हायवे कर्नल बेणीपाल सिंगाचे नावाचो गोंय सरकाराचो प्रस्ताव। मुख्यमंत्र्यान हरियाणाचे अंबालांत वचून केलो शहीद बेणीपालाच्या घरकान्नीचो भोवमान। प्रशासकीय कामकाज सुदारूंक शिस्तीचे आनीक एक फर्मान, कामांक ठराविक मुजत, डिजिटल कम्युनिकेशनाक नेट, कागदाचो वापर उणो, आदेश मोडटल्यांचेर शिस्तभंग कारवाय। गोंयांत कन्नड भवन उबारूंक कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांची गोंयच्या मुख्यमंत्र्यांक चीट। भवनाक मागता 1 ते 2 एकर जमीन। कर्नाटकान मंगळुरा कोंकणी अकादमीक खंय 3 कोटी दिले। गोंयच्या गावांच्या नावांची हायवे बोर्डांचेर विटंबना, लायतल्यांक पडिल्ले ना, सरकाराची जाग मागना। विचारल्यार राजभास खातें म्हणटा पीडब्ल्यूडी खंय बरयतले। लंपीचेर दूधकारांचो अलर्ट, गोरवांक कामगारांच्या भरोशार सोडू नाकात। वेटरनरी दोतोरांनी दूधकारांचे सोयी प्रमाण गोरवांक वाशिनां दिवची। राया वाशिनांची शॉर्टेज, दूधकाराचो उलो। ह्या फुडें नगराध्यक्षाची निवड सिक्रेट बॅलेटानूच। सरकाराची हायकोर्टाक जाप। शिरगणती विशीं वेंचणूक अधिकाऱ्याचे अधिकाराचेर मडगांवचो आदलो नगराध्यक्ष घनश्यामाचे याचिकेचो निकाल। आनी भुरग्याचो किडनॅपर म्हूण वास्को जमावान एकल्याक बडयलो, तो मानसीक रुग्ण, घालो IPH बीन। किडनॅपर गँगाची अफवा, सादूर रावात। अफवांचे बळीक नाका, पुलिसांचो उलो। खबरो विस्तारान। उपद्रवी पीएफआय आनी 8 सहयोगी संघटनांचेर देशविरोधी कारवायांक लागून बंदी। केंद्राची 5 वर्सां बंदी। टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग, कट्टरवाद पाताळटात, आतंकवाद्यांक रिक्रूट करतात म्हूण देशभरान पीएफआयचेर NIA, पुलीस, ATSाच्यो धाडी। 200 वयर फुडाऱ्यांक उखल्ले। इसिसाचे व्हिडिओ, आयईडीचे सामान, 2047 मेरेन इस्लामिक भारत असले साहित्य जप्त। सुबह बेसिकली वी हैव रिसीव्ड दिस नोटिफिकेशन थ्रू व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया, सो वी आर जस्ट वर्किंग आउट द मोडेलिटीज़। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आ गया है कि ये जो PFI है दैट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अनलॉफुल एसोसिएशन। तो अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। तो इनके मेंबर्स या कोई भी है, अगर वो किसी भी तरह की एक्टिविटी में अब इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी तरह मतलब इवन अगर वो फ्लैग लेके कुछ भी एनीथिंग, इफ दे आर इन्वॉल्व, विल टेक एक्शन एज पर लॉ। As of now, no arrest. As of now, we have not made any arrest, but we are keeping a sharp vigil on the activities of these members as well as sympathizers and associated members. In case if we find that anybody is indulging in any kind of activity, any kind means any kind of activity, we are going to take strict action as per law. जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह गृह विभाग पूरी तरह उनका बंदोबस्त करेगी और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है। पीएफआयचेर बंदी घाल्या उपरांत गोंयांत मोर्चा, रॅली आनी कसलोय बोवाळ जावचो न्ही म्हूण वास्कोच्या 7 मुस्लीम फुडाऱ्यांक उपजिल्लोधिकाऱ्यान पुलिसा वरवीं ताब्यात घेवन बसोवन दवरले। कांय जाणांक पुलिसा वरवीं उखल्ले, कांय जाणांक आपयले। बोवाळ करचे ना म्हूण बरोवन घेवन सगळ्यांक पर्सनल बॉन्डाचेर सोडले। फॅक्ट अशें कांय ना, तेमी आतां म्हणलां की अशी बाबा कितें आज तेमी बॅन केला म्हणून
फाल्यां समज रस्त्याचेर तुमी हें करत कित्याक बॅन केला बी म्हणून ती क्वेश्चन रेज करीत पूण तेमी आमच्या लागीं ते बरोवन घेतला आमी तशें केन्ना आमी केला don't have any link to the PFI. Suddenly they called us and told, no, we are taking preventive measures. There is just a suspicion. Preventive measures they are taking. That there is a linkage with the PFI. Just because there was a suspicion, they held my parties here. और आगे 5-6 पुलिस आगे मुझे अरेस्ट किए, बोलने के चलो सामने बुलाया। हम आकर के पूछे तो मालूम पड़ा कि आज कुछ PFI को बैन किया गया है, तो उसके थ्रू उन लोगों ने हमसे इंक्वायरी की कि आप PFI को जॉइंट हैं, आप मेंबर हैं, जो भी। हमने क्लियरली बता दिया कि हम कोई PFI से जॉइंट नहीं है, हम कोई PFI के मेंबर भी नहीं है। Then Gazette has been published by the Ministry of Home Affairs regarding the PFI activities or the antisocial elements or the spread of the various activities which are illegally being done by them. In that connection only, this is being as a preventive measure. The police are doing all these inquiries. No linkage as such. I have found anything. प्रशासकीय कामकाज सुदारूंक कामां वेळार तडीक लावंक शिस्तींचे आनीक एक सरकारी फर्मान ARD काडिल्ल्या आदेशांत कामाक ठरावीक मुजत अधिकाऱ्यांकडेन येवपी फायली प्रस्ताव केशींक 3 दीस सल्लो घेवंक कामाक 7 दीस बसकांचे मिनिट्स 3 दिसां भितर कागदाचो वापर उणो डिजिटल कम्युनिकेशनाक नेट कागद पाटकोरे वापरप अर्द मोट्टल्यांचेर शिस्तभंगाची कारवाय लोकांची कामां वेळार जावंक टायम बाउंड डिलिव्हरी काम करिना त्या सरकारी स्टाफाक घरा धाडप असल्यो शिस्तीच्यो गजाली सरकार चालीक लावंक सोदता आदी CRSची ऑन काडली आतां फायली तुंबून उरच्यो न्ही म्हूण आनीक एक फर्मान प्रशासकीय कामकाजात शिस्त हाडूंक ARD खात्याचे निर्देश कामांची वेळार तड लावंक पारदर्शकता हाडपाचो यत्न फायली एकेच सुवातेर तुंबून उरूंक जायना फायली प्रस्ताव केशी 3 दिसां भितर तडीक खात्याच्या पावण्यार फायलींचेर सल्लो अभ्यासाक 7 दीस उचेले समितीचे मिनिट्स 3 दिसां भितर योग्य ऑथॉरिटी मुखार येवपाक जाय खंयची जबाबदारी कोणाक त्या मिनिट्सांत स्पश्ट जाय खर्च उणो करूंक पाटकोऱ्या कागदाचो वापर करूंक जाय बसकाचे अजेंडा संबंधिताक डिजिटल फॉर्मेटात प्रिंट ना शक्य थंय कागदाचो वापर ना डिजिटल माध्यमांचो वापर सगळ्या खात्यांचे सचिव जोड सचिव खाते मुखेल्यांनी हे निर्देश बारीकसाणीन पाळचे म्हूण परिपत्रक खात्याच्या सचिवांनी मंत्र्यांक ते विशीं कळोवचें अशें नमूद केलां हे निर्देश पाळिना त्या खाते मुखेल्यांचेर ऑफिसरांचेर शिस्तभंगाची कारवाय म्हूण ARDची शिटकावणी प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार पत्रादेवी मोपा नव्या हायवेक शहीद कर्नल बेणीपाल सिंगाचे नाव दितले म्हूण मुख्यमंत्र्यांचे शहीदाचे फॅमिलीक उतर तांणी हरियाणाचे अंबालांत वचून कर्नल बेणीपालाच्या घरकान्नीचो भोवमान केलो सरकारा वतीन 10 लाखांचो सन्मान आदार दिलो जुलमी पोर्तुगीजांच्या कडच्यान गोंयांक मुक्त करूंक कितलेशेच हुतात्मे जाले कर्नल बेणीपाल पत्रादेवी शहीद जाल्लो उनके फैमिली ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि पत्रादेवी से जाते हुए जो रोड हमारे नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा को ज्वाइन हो जाएगा उनकी रिक्वेस्ट थी कि उस रास्ते का भी नाम यानी कर्नल बेनीपाल सिंह के नाम से रखा दिया जाएगा तो सरकार की तरफ से हमने मान्य कर दिया है कि जो रोड रास्ता वहाँ से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलने वाला है उस रोड को कर्नल बेनीपाल सिंह का नाम दिया जाएगा ने माता चरणजीत कौर उनका गोवा सरकार की तरफ से हमने फेलिसिटेशन किया उनको सर्टिफिकेट ऑफ द ऑनर और स्मृति चिन्ह गोवा सरकार की तरफ से दिया और हम तो गोवा सरकार तब उनको पेंशन नहीं दे पाए थे गोवा सरकार की तरफ से तो अभी हमने 1 टाइम उनको 10 लाख रुपीस का चेक उनको सुपुर्द कर दिया और उनके फैमिली को इससे आगे भी माता चरणजीत कौर को कुछ मदद लगे तो हमेशा के लिए गोवा सरकार उनको मदद करने के लिए तत्पर रहेगी गोंयाक टुरिझमाचे मळार राष्ट्रीय पावण्यार येस नॅशनल टुरिझम अवॉर्ड्स 2022च्या 4 मळांनी गोंयाक पयलो मान बरे शारी वेवस्थापन टुरिझमांत इन्फ्रा उदरगत तंत्रज्ञान आनी सोशल मिडियाचो बरो वापर टुरिझमांत समर्पीत ड्युटी ह्या 4 मळांनी गोंयाक पुरस्कार फावो जाल्यात दिल्ली विज्ञान भवनान खासा सुवाळ्याक पर्यटन मंत्री रोहनान पुरस्कार घेतले गोंयान कन्नड भवन उबारचे म्हूण कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बसवराज बोमायची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक चीट कन्नड भवनाक 1 ते 2 एकर जमीन दिवची कर्नाटकाच्या फुडाऱ्यांनी विशय वास्कोचो आमदार दाजी आनी उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कानार घाला
जुवारी कॅमिकल्सा लागसार कमीत कमी 1 एकर जमीन दिवची म्हूण प्रस्ताव. मंगुरा कोंकणी अकादमी उबारूंक खंय तांणी 3 कोटी दिल्यात. हायवेचेर गोंयच्या नांवांची विटंबणा. मार्गार लायिल्ल्यो गोंयच्या नांवांच्यो पाटयो पळयल्यार गोंयकारांनी कपलार हात मारपाचो. तलैलीम, पेरनेम, पुराना गोवा, मापुसा असल्या नांवांनी गोंयभर गोंयचे शारा गांवांची फकाणां. राजभास संचालकाक विचारल्यार तो म्हणटा लायतल्यांक जाण ना. PWD खंय हे विशीं बरोवपाचें आसा. इंग्लिशीन एक वाटेन प्रोनाउन्सिएशन वेगळें आनी जे ट्रान्सलेशन कोणी केलां ते मनशाचे भाशा लँग्वेजीचेर कितलें प्रभुत्व आसा तेजी नॉलेज त्या भाशेची कितली ताजेर डिपेंड. ट्रान्सलेशन सारकें जायना नांवांचें नाल्यार स्पेलिंग मिस्टेक्स आसतात. सो एज अ ऑफिशियल लँग्वेज डायरेक्टर तुमचो रोल कितें आसता जेन्ना ह्यो सायनेजीस आसता तेन्ना? ह्या हातूंत आमचो सहभाग कांय ना, पूण आमी ही डिस्क्रिपन्सी नोटीस केल्या आनी आतां आमी तांकां लेटर बरयता PWD की तुमी जे ट्रान्सलेशन केलां तें बरोबर ना, चुकीचें आसा. आनी जे थंय तुमकां नोमेनक्लेचर कोंकणीन जावं मराठीन ट्रान्सलेशन करपाक जाय ते तुमी आमकां रिफर करा, आमी तुमकां करून दिता सारकें. राजू सरान जे सांगले ताची नोंद जर सरकार घेत जाल्यार खुबश्या जाग्यांचेर जी गोंयच्या नांवांची विटंबणा जाता ती खंय तरी थांबतली अशी हांव आस्त बाळगिता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारीक. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. लंपी दुयेंसाचेर अलर्ट. गोरवांक कामगारांच्या भरोशार सोडू नाकात. स्वता लक्ष दियात. रायचो दूदकार मॅन्युएल रॉड्रिक्साचो उलो. गोरवांक खंय नितळ उदकान न्हाणूंक जाय. वेटरनरी दोतोरांनी दूदकारांचे सोयी प्रमाण गोरवांक वाशिनां दिवची. राया वाशिनांची शॉर्टेज. ताच्या गोरवांकूय लंपी सारकी लक्षणां दिशिल्ली. ताचे 25 गोरवांक अजून वाशिनां दिवना. पयलीं हांव हॉटेल गेल्लो आनी तेन्ना तेणें सांगिल्लें सद्या वॅक्सीन ना आमचे कडेन. इन्यो एक वायरल येयल्लो ताका लागून. आनी तेन्ना हांवें रिक्वेस्ट केली तांकां ही जर तर वॅक्सीन तुमकां येयली जायत म्हाका कॉन्टेक्ट कर. पूण म्हणलें हांव सकाळचो 6:30 गोरवांक सोडटां. इवनिंग अरावंड 5:30 to 6 गोरवां मुगे हाडून जाताय गोट्यान. म्हाका त्या टायमाचेर तुमी एडजस्टमेंट कराय बेगीन आनी जाता तर बेगीन आमकां ही वॅक्सीन पावयची. पूण हे सायडीच्यान जाल्यार म्हणटाले मुगेले गोट्यान तेकल्याक फोड येयल्ले आनी हांवें ताका फक्त एंटीबायोटीक दिले आनी बरें केल्ली. पूण फोड अजून आहा तेजेच करून वॅक्सीन करपाक रेडी आहा. वॅक्सीन केलें कांय ना. FMD पासून केलें जाय तूं गोरवांक खाली बरें उदक न्हांवपा जाय. बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करपा जाय तेंचो. हितून होल एंड सोल आमी काम करता म्हणून आमकां खबर आहा. जे मनीस पळय लेबरांचेर डिपेंड रावता तांकां मातशे त्रास जाता ते. कित्याक लेबर काम करता तांकां हावड सारकी घालता उदक सारकें न्हांवयता तें खबर आसना. जपानची जायका इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारूंक 1.5% जुरान रीण दिता. अपारंपारीक उर्जा आनी वीज खात्याक 2000 कोटी मंजूर करून घेवपाचो यत्न करतलो म्हूण वीज मंत्री सुदीन प्रुडंटा कडेन उलयलो. रीण फारीक करूंक 25 वर्सांची मुजत. तातूंत 10 वर्सांचो मॅरेटोरियम. कमी टक्क्यान जूर घेवन वेळार पावूंक जाय. सुदीन उलयलो. जायकाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बसका जाली. We came to the conclusion that जपान इंटरनॅशनल एजन्सीचे लोन फॉर्मेलिटीज जर आमी पूर्ण केल्यो आसत DPR जर योग्य हाणें दिलो आसत जाल्यार आमकां बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक कमीत कमी इंट्रस्टान पयशे मेळटा. And that is the reason I have decided, especially in my department, to get approval in both the department, NRE as well as power department, minimum 2000 crore. आता हो जो रिपेमेंट आसा तो साधारण 25 वर्सां पर्यंत आसा. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 years रिपेमेंट आनी पयलीं 10 वर्सां जी आसता ती मॉरेटोरियम आसता. हाजो रेट ऑफ इंट्रस्ट आसा तो 1.5. भुरग्यांक किडनॅप करपी टोळी वावुरता म्हूण पालक गोंयभर पॅनीक. वास्को एकल्याक किडनॅपर समजून जमावान मरसर मारलो. पुलिसांनी ताचे मेडिकल केले. तो खंय मानसीक दुयेंती. ताका IPH बीन घालो. किडनॅपर टोळयेची खंय अफवा. अजून मेरेन एकूय तशे तरेची किडनॅप केस ना. लोकांनी सादूर रावचे पूण अफवांचे बळी नाका. पुलिशेचो उलो. एक और इंसिडेंट हुआ है कल वास्को में जिसमें अगेन एक तरह की रूमर फैला दिया कि कोई एक सस्पेक्टेड बंदा है जो वास्को के खारेबान में घूम रहा है और जो चाइल्ड लिफ्टर है. जब इस कॉल को वेरीफाई किया गया तो हमें पता चला जो बंदा है वो एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन है. ही इज़ मेंटली इल और वो काफ़ी टाइम से है वहाँ पे घूमता भी रहता है. वो किसी बच्चे के साथ खड़ा था. जस्ट उसके साथ खड़े होने पे ही क्योंकि एक पैनिक का माहौल क्रिएट कर रखा है
ये कॉल कर दी। जब उसको वेरीफाई किया वो मेंटली अनफिट था, उसको हमने IPHB में भर्ती भी कराया है। तो मेरा जो ये इस तरह के इंसिडेंट्स हुए जिसमें पैनिक के साथ कॉल किया जाता है और उसमें ये बताया जाता है कि चाइल्ड लिफ्टर है, इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है गोवा में, कोई भी इस तरह का केस नहीं है। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ इस तरह का कोई नहीं है। हमारी पुलिस प्रॉपर उसमें विजिल मेंटेन कर रही है। हमारी PCR जो स्कूल के आने का वक्त है, जाने का वक्त है और जो हैवी मार्केट्स होती है उसमें प्रॉपर पेट्रोलिंग कर रही है। इस तरह का कोई भी इंसिडेंट गोवा में रिपोर्ट नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें प्रिकॉशस, विजिल और अलर्ट होना ज़रूरी है। लता मंगेशकराचे जयंती दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेश सरकाराची तिका आदरांजली। अयोध्येन लता मंगेशकराच्या नावान लता चौकाचे प्रधानमंत्र्यांनी आज लताची जयंती दिसा लोकार्पण केले। शरयू न्हंयचे देगे लागसार हो लता चौक। राम मंदिराच्या आधी लता चौक उबो जालो म्हूण प्रधानमंत्री उलयले। अयोध्येन राम मंदिर डिसेंबर 2023 मेरेन उबे करपाचे टार्गेट। आज हम सबकी श्रद्धेय और स्नेह मूर्ति लता दीदी का जन्मदिन है। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। सरोवर के प्रवाहमय जल में संगमरमर से बने 92 श्वेत कमल लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे हैं। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए योगी जी की सरकार का, अयोध्या विकास प्राधिकरण का और अयोध्या की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिव्यांगां खातीर गोंय सरकाराचो येता ते 6 ते 8 जानेर मजगती पर्पल फेस्टिवल। देशभरांतल्यान दिव्यांगांक हेर नागरिकां भशेन फेस्टिवलाचो आनंद मेळटलो। ही बरी संद म्हूण समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता। पणजे ESG ते दोनापावला मजगती जावपी ह्या फेस्टिवलांत खंय दिव्यांगां खातीर फिल्म स्क्रीनिंग, चर्चा, खेळ, सर्ती, सांस्कृतिक कार्यावळी जातल्यो। स्टेट कमिशन फॉर अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी आणि सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आणि एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आम्ही सगळे एकत्रितपणेन एक पर्पल फेस्टिवल म्हणून करतात। इट इज अ 3 days फेस्टिवल विच विल स्टार्ट ऑन 6th January 2023, 6th, 7th and 8th January 2023, and it is a biggest festival ever happened in all over country, and that will have at least a footfall of 5,000 people throughout. जो entertainment programs जातलो, cultural activities will be performed by all our disabled people. Entire all 3 days continuously we will have from all sections, from all over the country, all those who come for participation will have fantastic entertainment program, cultural programs. तांचे खातीर अवॉर्ड्स आसतले, हे सगळे डिझायन केल्लेच आसा। त्याच बरोबर स्पेशल फिल्म स्क्रीनिंग एट ESG आमी तेंय पळयतले। तांचे खातीर इन कन्वर्सेशन, मास्टर क्लासीस, तांचे खातीर डिबेट्स, होय प्रोग्राम आमी तांचे खातीर ऑर्गनायज करतले। नवरात्रांचो उत्सव चल्ला। चडशी मखरां अंत्रुजान। देवी आनी देवांची मखरां आनी मखर आरती गोंयच्या नवरात्रांचे खाशेलेपण। दर दिसा देवांचे वेगवेगळे रूप, वेशभूषा आनी आसन। हे न्यूज बुलेटिन सोपयतना पळोवया पिळगांवची चामुंडेश्वरी, मडकयची नवदुर्गा आनी बांदोड्या नागेश महारुद्राचे दुसरे रातीचे मखर।
खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.